इन्स्पेक्शन म्हणल्यार आमी मिटींग घेतिल्ली ट्रॅफिक सेला बरोबर केपेंच्या आनी पुलिसां बरोबर केपें पुलीस म्हणटकीर आमी अशें थारायलें की इन्स्पेक्शन म्हणल्यार थंय जर वचून पळयत लोक गाडयो कश्यो पार्क करता जाल्यार ते टॅक्निकली कळटलें की बाबा कितें आमकां खंय आमकां इश्यूज आसा आनी कितें आसा. खूब जाण लोक कंप्लेन करता. मूनलायट हॉटेल आसा थंय गाडयो कशी पार्किंग करतात. मागीर हांगा हो एक स्पॉट आसा ज्या जाग्यार तुमी पयलां आसलें ह्यो गाडयो कशी पार्किंग करतात. प्लस जय भवानी HDFC बँके सकयल थंय कशी पार्किंग करता जेणे करून पार्किंग स्पेस आसून सुद्दां पार्किंग सारकें जायना केप्यां. अशें न्ही की पार्किंग स्पेस ना, पार्किंग स्पेस खूब आसा पूण तो सारकें प्लॅन करून आसून लोकांक पार्किंगाचो इश्यू जाता. आता एक सांगा, म्युन्सिपालिटीक आनी ट्रॅफिक नोटिफायड कितले स्पॉट केल्ले आसा जे जाग्यार पार्किंग करता? आमी इंजिनियराक सांगलां नोटिफायड जे कितें पळय स्पॉट्स आसा न्ही ते व्हेरीफाय करून ते आयडेंटिफाय करून परते ते मार्किंग करपाक. आनी आतां जर नोटिफायड ना थोडे ज्या जाग्यार आमकां जें पार्किंग करपाक जाय ते आमी डेप्युटी कलेक्टराक नोटिफाय करचें म्हणून रिक्वेस्ट करतले. आनी पार्किंग आसा पूण पार्किंग बोर्ड ना एक जाग्यार जे पार्किंग स्पॉट आसा. आतां म्हणटा पेट्रोल पंपा कडेन टू व्हिलरार पूण पार्किंगाचे बोर्ड ना ते कितें करपाक? ना आमी ट्रॅफिक सेला कडेन उलोवन तांचे कडेन थोडे बोर्ड आसात तांणी सांगलां ते आमी मारता पूण फक्त जे जाग्यार नोटिफाय केल्ले आसा थंयच बोर्ड मारपा आसा. म्हणून ज्या जाग्यार नोटिफाय केल्ले ना त्या जाग्यार आमी प्रत्यक्षान पर्सनली पुलीस पर्सनल दवरून थंय मॉनिटर करचें अशें आमी रिक्वेस्ट केल्लें आसा ट्रॅफिक सेलाक. फॉर एक्झाम्पल मामलेदार ऑफिसा कडेन आमकां एक पुलीस पर्सनल जाय, मूनलायट हॉटेला कडेन थंय एक पुलीस पर्सनल जाय आनी हांगा HDFC बँके सकयल थंय एक पुलीस पर्सनल जाय. आतां नोटिफायड आनी हे बोर्ड लावपाचे केन्ना म्हणल्यार जातले? नोटिफिकेशन जाता म्हणल्यार खूब टायम वता कित्याक डेप्युटी कलेक्टर ते कलेक्टरा धाडटा थंय ते नोटिफाय जावन ऑफिशियल गॅजेटीचेर येतकीर ते इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड. पूण ते करता म्हणल्यार खूब एटलीस्ट 6 म्हयने तरी वतले. म्हणटकीर आमी सद्या फास्ट ट्रॅक करपा खातीर पार्किंग स्मूथ करपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केल्या ट्रॅफिक सेलाक की एटलीस्ट पुलीस पर्सनल दवरून मॉनिटर करचें म्हणून. आतां मेन म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी मुखार जे पार्किंग केलां ते पार्किंग बोर्ड ना आनी तरी पूण लोक रस्त्यार जे डेप्युटी कलेक्टर थंय बोर्ड हे पार्किंग रोडार करून वयता. कितें तेच आयडेंटिफाय जालें. आतां त्या खातीर आमी आतां सकाळीं वताकडार आमी इन्स्पेक्शन घेतलां. लोक खंय दवरता ते कळून दिवन म्हणजे त्या प्रमाणे आतां आमकां तें आयडेंटिफाय जालां. आतां आमी सायबा कडेन उलयल्या ट्रॅफिक पुलिसा SI कडेन उलयल्या की हें आमकां पार्किंग थंय मुखार जातलें ना कित्याक म्युन्सिपालिटी मुखार फूल स्ट्रेच आसा पार्किंगाचो. लोक थंय पार्किंग करून मातशें चलत जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. थंय दारानच पार्किंग करपाक हें आमी म्हणजे दाखोवन दिलां मुद्दम की ही गाडी म्हण किंवा त्यो गाडयो म्हणजे पार्क केल्ल्यो आशिल्ल्यो तशें आमकां पार्किंग नाका. म्हणून आमी हें आतां मुद्दम लोक आसतना पार्किंग केल्लें आसतना आमी इन्स्पेक्शन घेतलां. इशू केन्ना म्हणल्यार सॉल्व जातलो? म्हज्या हिसपान फुडल्या विकाच्यान तरी स्मूथ जावपाक जाय पार्किंग. हांव केपेची चेअरपर्सन जाल्ल्यान आमी 2-3 फावटी मिटींग घेतल्यो ट्रॅफिक सेलाच्यो पूण मागीर आमची कांय एक्शनूच जावं नाशिल्ली. कावन्सिलर आनी सगळो लोकांचो बोवाळ येता कित्याक चेअरपर्सनाक कांय करूनच गेलना कितें ट्रॅफिक सारकी चलना कांयच ना. म्हणून आतां हांवें स्ट्रिक्ट डिसिजन घेवपाचें केलां. कावन्सील मिटींग घेतली पयलीं आनी आतां आमचो नवीनच एक 8 दीस जाले वायस प्रेजिडेंट चेअरपर्सन जाला अमोल काणेकर. ताका सपोर्टाक घेवन आनी सगळे कावन्सिलाक सपोर्टाक घेवन हांवें काम करपाक शकता. आनी आमकां पोलीस इन्स्पेक्टराची सगळ्याची म्हाका सपोर्ट जाय आनी ते दितलेशें आशा करता. आनी केन्ना म्हणल्यार हो इशू सॉल्व जावपाक शकता? हांवें तांकां आतां सांगूनच दवरता कित्याक बेगोबेग करपाक जाय कित्याक चड दीस जाले आनी आतां सगळेच रश कशें जाता मार्केटाक ते सारके जाग्यार घालपाक जाय. अमको टायमा भितर जातले अशें केन्ना 1 म्हयने 2 1 म्हयन्या भितर हे सगळें जातलें अशें हांव आशा करता.